आमच्यो भावना इतल्यो नाजूक कश्यो जाल्यो की कोणे हात लायले आनी बोट लायल्यार न्ही फूक मारल्यार सुद्दां दुखता मरे त्यो सद्या कोणाच्योय दुखतात डायरेक्ट सारक्यो कोणे एक सोशल मिडियाचेर पोस्ट घालो आमगे भावना दुखल्यो कोणे सोशल मिडियाचेर कमेंट घालो आमगे भावना दुखल्यो तर खट्टरान येवन भाशण केलें आमच्यो भावना दुखल्यो खट्टराक कोणे तरी कितें म्हळें आमच्यो भावना दुखल्यो सो ह्यो ज्यो आमच्यो भावना आसात कळ्ळें तुका ती इतली नाजूक कश्यो जाल्यो हो तशें इतले पयलीं बी अशें तितले जाय नासलें आमकां पयलेच पावट अशें इतले सेन्सिटीव पळोवपाक मेळटा आनी एक धर्माचे बद्दल भावना दुखवली की रोखडोच मागीर दुसरे वटेच्यान बॅलन्स करपाक आनी एक इन्सिडेंट We have become very secular in getting our sentiments hurt. I am very convinced about it. आनी अशे विशय कोण तरी भायल्या राज्यांतल्यान येता एका फंक्शनाक गेस्ट म्हणून येता तो कमेंट करता तेज्या पयलीं धड तेजी वळख अशी फामाद नासलो तो हांगा येवन तुका येता वळखना नासलें तें भाशण पयल्या उपरांत आमकां कळ्ळें आनी आतां तो इतलो फेमस जाला की आतां ताका आमंत्रणां खूब येतलीं भाशण करपाची भाशण करपाची परत गोंयांत हाडिनारे पुरो आमी ताका हिरो केलो आमी ताका इतलो हिरो केलो आनी भावना दुखवता म्हणटा पळय न्हू फूक मारल्या पासून भावना दुखवता ते वटेन खट्टरान कितें म्हटलें भावना दुखवल्यो खट्टराचेर परत कोणे कितें म्हळें परत भावना दुखल्यो हें सगळें चल्लां आसतना खट्टरान मिडियाच्यो भावना दुखल्यो आमच्योय भावना दुखल्यो मिडियाचेरूय कमेंट करून मोकळो जालो